मातेवा परमणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 13 ओळी 31 ते 50 आणि 8. सासवांच्या बियाची वापर. दुसरी एक वपार घालून ताणें तांकां म्हणलें, सोर्गींचें राज अशें. एका मनशान सासवांचें बी घेवन तें आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगळ्या बियांहून ल्हान, पूण वाडतोच सगळ्या झाडपाल्याहून उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं येवन ताच्या खांदयांचेर वस्ती करतात. खोमीराची वापर. ताणें आनीक एक वापर तांकां सांगली. एके बायलेन खोमीर घेतलो आनी मळ्ळिल्ल्या पिठाचीं 3 व्हडलीं मापां दवरून तांतून तो पुरलो आनी सगळेंच पीठ फुगलें. हाचे सारकें सोर्गींचें राज. जेजू कित्याक वापारी वापरता. जेजून वापाऱ्यांनी सगळ्यो ह्यो वस्तू पोरचेक सांगल्यो आनी वापारी बगर तो तांचे कडेन उलोय नासलो. वापाऱ्यांनी उलोयतलो, संवसार रचलेल्या गुपीत आसलेल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो. हें प्रवाद्यांचें उतर अशें खरें जालें. जेजू नेराचे वापरीचो अर्थ सांगता. तेन्ना लोकांक धाडतोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोरशें येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराच्या वापरीची समजुणी आमकां दी. ताणें परती पाळून तांकां सांगलें, बरें बीं ओंपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बीं म्हळ्यार राजाचीं भुरगीं. नेर नोश्ट्याचीं भुरगीं. नेर ओंपलो तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो वेळ काळाची संपादनी. लुंपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशें काळाचे संपादनीक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडतलो आनी हे दुसऱ्याक पातक करूंक ओडून व्हरतात त्या सगळ्यांक आनी अधर्मी मनशांक ताच्या राज्यांतलीं जमोवन उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदोन करून आनी दांत कोरकोरावन आसतलीं. तेन्ना देवाक मानवलेलीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्यावरीं परजोळटलीं. आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. लिपोवन दवरलेल्या ठेव्याची वापर. अशेंय सोर्गींचें राज म्हूण समजात. एका शेतांत एक ठेवो लिपलोलो आसलो. कोण एकल्या मनशाक तो मेळ्ळो. हाणें नव्यान तो लिपोवन दवरलो आनी खुशाल जावन तो गेलो. मागीर आपणा कडेन आसलें तितलेंय ताणें विकलें आनी तें शेत विकतें घेतलें. मोतयाची वापर. तेच भाशेन सोर्गींचें राज कसलें तें सांगता. कोण एक व्यापारी नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतालो. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळतोच तो गेलो. आपणा कडेन आसलें तितलेंय ताणें विकलें आनी तें मोती विकतें घेतलें. रांपणेची वापर. तशेंच सोर्गींचें राज अशें म्हणूं येता. एक रांपूण दर्यांत मारल्या उपरांत ती सगळ्या जिन्साची मासली धरता. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासली पांटल्यांनी घालतात आनी उपकरणां ती भायर उडयतात. काळाचे संपादनीक तशेंच जातलें. देवदूत भायर सरतले आनी बऱ्या मनशां मदलीं नोश्ट्यांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय तीं रुदोन करून आनी दांत कोरकोरावन आसतलीं. नवीं तशीं आदलीं सोतां. तुमी हें सगळें समजल्यात? तांणी म्हणलें, ओय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटोच सोर्गींच्या राज्याचो शीस जातलो दर एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडटल्या एका घरकारा सारको.
नाजरेत गांवांत जेजूक मानून घेनात. ह्यो ओपारी सांगून संपयतोच जेजू थंयचो भायर सरून गेलो आनी आपल्या खाशा गांवांत वचून तो तांच्या देवस्थानांत अशी शिकोवण दितालो की लोक ओजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विस्मितांकूरची पदवी हाका खंयची? हो थोव्याचो पूत न्हय? मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमचेच मोदें आसात न्हय? तर हें सगळें ताका खंयचें आयलें आनी ताका मानून घेवंक तांच्यान जायनासलें. पूण जेजून तांकां म्हळें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान ना. आनी तांकां भावार्थ नासलो देखून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात.